सांकवाळचो सरपंच रमाकांत बोरकार, झेडपी मारियान रॉड्रिग्स आणि बाकीच्या 3 जाणांक नेली रॉड्रिग्स मारबडे प्रकरणात अटक केल्या. जुवारी नगरात वैजकी शिबिराक गेल्ले कडेन ब्रेस्तारा नेलीचेर 5 जाणांनी हात घाल्लो. उपरांत बेरेस्तारा मध्यानराती नेलीक हॉस्पिसियोत आयसीयूत घाली. काळजात आनी आंग दुखता म्हण खंय तिचेर उपचार चल्ल्यात. मारियान म्हणटा नेली राजकी स्टंट करता. सरपंच मागता सरकारान चौकशी करची. And they came and they hit my supporters and assaulted my supporters, and the bargain can they touch a lady? They threw me down. My spectacles broke. After being out on bail in corruption case, he comes there and threatens all my supporters, and I will see if they threaten my supporters in future or stop me from doing any activities, I will finish them and I will show what my power is. सांकवाळच्या सरपंचान गुंडांक तेको दिलो म्हूण नेलीचो आरोप. सांकवाळचो झेडपी मारियान रॉड्रिगेजान हल्लो केल्ल्याचो आरोप नेलीन केला. हांव गेले त्या दोनां थिंग कितें चालू आसलोलें गोविंदान उलयता तें कळ्ळें, पूण आमी आसतना लफडी बी कांय जालें ना थिंगा. ओके, सो आतां आमचे फकत आमकां आमचें नांव पिड्यार करपाक आनी हांव जावं रमाकांत आमी कॅन्डिडेट आतां नेलीक नेक्स्ट इलेक्शनाक. फकत आमगे इमेज काबार करपाक आनी फॉल्स एलिगेशन घालून कंप्लेन केली. आमकां पॉलिटिकली काबार करून सोदीत तें आमी थिंग गेस्तांव नाय कांय ना. आमी आसतना कांय जालें ना थिंगा. तें आमचे बेस्ट एलिगेशन घालून आमची केस केली तेणें. फोन केल्या नंतर एज अ सरपंच म्हाका थंय वयचो पडला. खंय कोणाक फोन केलो कितें जाता एज अ गांवचो लिडर म्हाका वयचो पडलो काय ना. हांवें थंय गेलो, म्हाजें नांव थंय घातलां. तुमी काबार करूंक शकता, पण तुमी आतां कळवा सकून हांगा येवन आमकां गांवकारांक बुद्ध दाखोवंक शकता. तर आमी कितें करप, हाती कारण घालून रावचें पडलें. हे जे इन्क्वायरी जावपाक जाय, जो पर्यंत हे इन्क्वायरी जायना तो पर्यंत हे कल्प्रीट जे आसा तांकां हांगसर कुट्टाळ कॉन्स्टिट्युएन्सी एंट्री दिवप ना. नेलीक मारबडे प्रकरणात सरपंच रमाकांत बोरकार, झेडपी मारियान रॉड्रिगेस आणि बाकीच्या 3 शुक्रारा पोलिसांनी भितर ओडयले. In this connection, we have arrested Marrian Rodrigues, a ZP member, Ramakant Borkar, Sarpanch of Village Panchayat Sancoale, and 3 others. उपरांत बोरकार आणि मारियाना सयत सगळ्यांक जामिनार सोडले. प्रुडंटा खातीर दिशान परब आणि सावियो डायस. माध्यम भास आणि अनुदानाचेर समोरासमोर डिबेटीचे फोर्सान भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाक आव्हान दिला. बेरेस्तारा काडिल्ल्या मोर्चावेल्यान फोर्सान मंचाची खरडपट्टी काढली. आंदोलन फुडें कशें व्हरप ताचेर फोर्सान पालकांकडच्यान सुचोवण्यो मागल्यात. इंग्लीश मुळाव्या स्कुलाक अनुदान दिवपाचो मंत्रिमंडळाचो निर्णय कायदो करपाक फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात बिल हाडून पास करपाचें उतर सरकारान दिलां. सरकाराक फटींग म्हणलो म्हण बीजेपी मंचाचेर चाळवली. हांव तेका चॅलेंज मारता. उदय बेंद्रे, शशिकला काकोडकर आनी तुगेले भाटेकारा लोया मैदानार हांव खूब कोता. डेस्पेस आमी कोतात, फोर्स कोतात एक्झिक्युटिव्ह कमिटी. यो आनी आमचे कडेन डिबेट कर. कापासता जाता जाल्यार यो उदय बेंद्रे, भाटेकार आनी शशिकला यो थिंगा. हांव क्वेश्चन घालता न्ही, तुका तो आन्सर करपाक जाता हांव फाटीं सरता. They promised us that we will be doing it by December, January. We don't know. December, January देखून आमगे bill pass करपाक commitment आसा. Now आमी December, January रावपा न्हू. कोण ना जाल्यार कितें तुमी आमी एक्शन घेवपाचें तें तुमी सांगपा जाय आमकां. We have already finished one course of action. Before we start our next course of action, we always take inputs from the parents. आणि ते कोण ना और आमकां अणको फोटोयले आमी कितें करपाचें तें तुमी आमकां थाराव घेवपाक आदार दिवपाचो. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान माध्यम भास प्रश्नाचेर बिरेस्तारा पणजे मोर्चा काडिल्लो. सरकार फटींग म्हूण मंचान आरोप केल्ल्यान बीजेपी मंचाचेर चाळवली. सरकार माध्यम प्रश्नाचेर सगळ्यांक मानवता तसो उपाय काडूंक सोदता म्हूण खासदार नरेंद्र सावेकार उलयलो. विशेष करून पुंडलीक बाब नायक आणि दोतोर उदयबाब भेंब्रे यांनी ज्या तरेन खरें म्हणजे उलोवप केले, ज्या तरेन त्यांनी गँग ऑफ लायर्स हे सरकार जे आसा हेच्या संदर्भातलो त्यांनी ज्या तरेचो शब्दप्रयोग केलो, हो शब्दप्रयोग खरें म्हणजे तेंचे कडल्यान अपेक्षीत नाशिल्लो आणि हो करप चुकीचो आसा. आमी लोकशाही भितर आसा, लोकशाही भितर काम करता आसतना, वावुरता आसतना ओपिनियन आसूं शकता, डिफरन्स ऑफ ओपिनियन आसूं शकता, पूण डिसिजन मेकिंगा खातीर सगळ्यांची ओपिनियन विश्वासान घेवन आनी सगळ्या लोकांक विश्वासान घेवन खरें मुखार वचचें पडटा. आणि ही भूमिकाच खरें म्हणजे त्यांनी सगळ्यांनी दवरप हे आयच्या खरें म्हणजे म्हाका दिसता की आयच्या परिस्थिती भितर आमच्या सगळ्यांचें कर्तव्य उरता.
हो विषय सामंजस्यान सगळ्यांच्या सहकार्यान आणि सगळ्याक एक योग्य तरेचे सोल्युशन हे सगळ्या विशयाच्या संदर्भात काडपा खातीर भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध आसा आणि ह्या मुखावयले येवपी इलेक्शनाच्या पयलींच खरें म्हणजे निश्चितपणान ह्या सगळ्या विशयाचेर आपली भूमिका जी आसा ती भारतीय जनता पार्टी हो प्रश्न सोडून निश्चितपणान जाहीर करता. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आनी तुळशीदास च्यारी. घेऊया एक विराम.